स्पष्ट कागाळ असून पासून चोर, चोरयेचो माल आणि मालक ह्यो तिन्ही गजाली सांगून पासून वेर्णेचो निलंबित पुलीस निरीक्षक एडविन कुलासोन कांयच कारवाय केली ना ही गजाल आता उक्ताडार आयल्या। इतलेच न्हय तर पुलीस खात्याच्या दोळ्याक उदक लावपाक चोराक प्रतिबंधात्मक अटक केली। माल परत पुलीस स्टेशनार हाडून घेतलो, मात चोराक मुद्दाम धरले ना हे आता स्पष्ट जालां। चोर कोण ते खबर आसून पासून पुलीस तांकां कशें सोडटात ताची ही काणी। सांकवाळचो एक स्क्रॅप डीलर थंयचे एके कंपनीत आपल्या भुरग्यांक चोरी करपाक लायता। तो चोरी करतना थंयचो गार्ड पळयता। जे गाडयेंत घालून ताणें म्हाल व्हेलो तिचो नंबर नोट करून घेता। ती गाडी ज्या स्क्रॅप यार्डा भितर सरता तेवूय पळयता आनी चोरयेची लेखी कागाळ वेर्णे पुलिशेक दिता। तातूंत चोरी खंय जाली, ताचो माल खंय गेलो हें सगळें बरयता। पूण वेर्णे पुलीस हाचेर कितें करतात? ज्या मनशान चोरी केल्या ताका एडविन कुलासो प्रतिबंधात्मक अटक करता। ज्या स्क्रॅप यार्डांत तो म्हाल घेवन गेलो ताका आपोवन हाडटा। चोरी करपाक वापरिल्ली गाडी घेवन तो स्क्रॅपवालो येता। चोरिल्लो म्हालय हाडटा। तो पुलीस स्टेशनार दवरता आनी वता। पुलीस ताकाय अटक करनात आनी गाडी जप्त करिनात। पुलिशेंतल्या खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण जाणी कागाळ केली ताका कितें तरी गुंडुलसांव चल्ल्यात तें कळ्ळें। तांणी हे विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन कागाळ केली। मुख्यमंत्र्यान पुलीस महासंचालकाक फोन करून प्रकरणांत लक्ष घालपाक सांगलें। तांणी दक्षिण गोंय अधीक्षकाक तपास करपाक लायलो आनी ताचे तपासांत ह्यो गजाली उक्ताडार आयल्यो। एडविनान चोराक कित्या खातीर सोडलो, गाडी कित्याक जप्त केली ना, स्क्रॅप यार्डाच्या मालकाक कित्याक धरलो ना हाचो सध्या पुलीस खोलायेन तपास करतात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। भाजपा युवा मोर्चाच्या गोंयच्या फाट्यान कोसो स्कॅमाक लागून प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगा आड पणजे पुलिसांकडे कागाळ केल्या। भाजयुमोचो प्रदेश अध्यक्ष आमदार दोतोर प्रमोद सावंत आनी हेरांनी पणजे पुलिशेंत वचून लेखी कागाळ केली। पुराय देशभर प्रधानमंत्र्या आड सध्या अश्यो पुलीस कागाळी घालप चल्ला। मनमोहन जिसका ताऊ है वो सरकार बिकाऊ है, सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चान पूर्ण देशभर जे आमचे माननीय पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे आसात हेंच्यांनी जो सगळ्यात मोठो घोटाळो कोलगेट घोटाळो जो केल्लो आसा तेच्यान 1,86,000 crores रुपीसाचो घोटाळो हो ज्या कोलगेटीत केला तेंच्यांनी ज्यो मायन्स ह्यो प्रायवेट सेक्टरान ज्यो दिल्ल्यो आनी जो दिता आसतना जो घोटाळो जाला ही देशाचे इतक्या मोठ्या प्रमाणात लॉस केल्ले आसा। ताज्या अगेन्स्ट भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चान पूर्ण देशभर सगळ्या पूर्णता स्टेटींनी आनी डिस्ट्रिक्टांनी ताज्या अगेन्स्ट FIR फायल केल्ली आसा। आमकां दिसता तेंच्यांनी आतां तरी पांय उतार जावचे आनी ह्या देशाक वाचोवचो हाच्या खातीर युवा मोर्चान देशभर हो कार्यक्रम घेतलेलो आहा। तेजोच एक भाग म्हणून आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गोवा स्टेटीन ही पंतप्रधानाच्या अगेन्स्ट FIR पणजेच्या पुलीस स्टेशनान नोंद केल्ली आसा। दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक एलन डिसा पोर्तुगीज नागरीक आशिल्ल्यान ताका देशद्रोही थारावन खर कारवाय करची अशी मागणी नुवेचो आमदार मिकी पाशेकोन केल्या। हे विशीं तांणी मुख्यमंत्र्याकडे लेखी कागाळ केल्या। अधीक्षक एलन डिसान हे सगळे आरोप न्हयकारल्यात। Each village there are Morka bookies more than 10-15 and time and again they send what they have to send to the police, right from PSI to PI and PI to DSP and DSP to SP. This is happening under the South Goa SP, Mr. Alan. मडका सगळ्या गोंयांक चलता आनी हांवें चार्ज घेतकच सावथाची आतां न्हू 4 वर्सां आदीं आनी सेकंड टायम आतां चार्ज घेतकच I have given instructions to all my SDPOs, PIs to stop this Madka menace. I have given them instructions in writing, which I can show you all as a proof. ताका सांगचे की प्रूफ कर म्हणून आनी I request गव्हर्नमेंटान ताजेर इन्क्वायरी करची आनी म्हाका म्हजेर एक्शन घेवचें म्हणून। म्हजे कडेन पोर्चुगीज पासपोर्टूय ना आनी BI ना।
फातोर्डेच्या जिल्हा न्यायालय बिल्डिंगेकडे नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी पार्क आणि हँडीक्राफ्ट मॉलाचे काम अजून सुरू जावंक ना. 2009 नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी पार्का खातीर आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन बुन्यादी फातर बसयल्लो. उपरांत थंय हँडीक्राफ्ट मॉल बांदपाचो प्लान सरकारान काडिल्लो. पूण ह्या दोनूय प्रकल्पांक NGO विरोध करतात. ते खातीर 3 वर्सां जालीं तरी प्रकल्प सुरू जायना. हो पार्क 1 कोटी रुपया नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी डिपार्टमेंटान दिल्लो आहा आनी 1000 स्क्वेअर मिटर एक हँडीक्राफ्ट हब जावचो म्हणून असो हो टेंडर केल्लो आशिल्लो. थंयच्या लोकांनी आनी थोड्या NGOनी बोवाळ केलो की ताजें आर्किटेक्चर जें आहा इज नॉट इन किपींग विथ द प्रिवेलिंग आर्किटेक्चर ऑफ द लोकेलिटी. आनीक ड्रेनेजाचो इश्यू आशिल्लो की थंय फ्लडींग जाता. फ्लडींग ना जावपा खातीर सरकारान कुयदाद घेवपाक जाय. आतां अशें जालां की जो मनीस ऑब्जेक्ट करतालो ज्याच्या ऑब्जेक्शना खातीर 3 वर्सां हो प्रोजेक्ट स्थगीत उरला तो मनीस BJPचो आतां वर्कर जाला, BJPन जॉयन जाल्लो आहा. आमकां असेंब्लीन चीफ मिनिस्टरान अश्युरन्स दिल्लें की आपूण थंय येता, थंय 2 मिनटांनी हें सगळें सेटल करता आनी सारकें आहा जाल्यार प्रोजेक्ट जायत सुरवात जातलो म्हणून. आतां असेंब्ली जावनूय बी 1 म्हयनो जाल्लो आसा पूण अजून मेरेन कांयच प्रोजेक्ट सुरवात जावपाचो कांय आवाज ना. हाजे वयल्यान एक दिसता की आदल्या सरकारान जे प्रोजेक्ट केल्यात त्या प्रोजेक्टांचेर दुर्लक्ष करप आनी ताका प्रायोरिटायज करप ना की ही प्रायोरिटी ह्या सरकाराची प्रायोरिटी न्ही म्हणून. ह्या सरकाराच्यो ज्यो येवजणी आहा त्योच तांची प्रायोरिटी अशें तांचें वागणूक आहा. आनी ही वागणूक म्हाका दिसता लोकशायेन सारकी न्ही. डेव्हलपमेंट म्हणटा तो इवन जावपाक जाय, सगळे कडेन जावपाक जाय. आनी जंय टेंडर जाल्लो आसा जंय बारीक जर डिफिकल्टीज कितें आहा त्यो सेटल करून थंय बी जावपाक जाय. म्हजो डिमांड आसा की बेगींतल्या बेगीन हो प्रोजेक्ट सुरवात हे प्रोजेक्टाची सुरवात जावची. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.